काणकोणा मास्तिमळ वाठारात आशिल्ली ITIची इमारत सामकी कड्डम जाल्या। हे बिल्डिंगेक आता 37 वर्सां मायज जाल्यात। ही आदले तेंपावयली बिल्डिंग केन्ना मोडत आनी कितल्या जाणांक घेवन पडत सांगपाक जायना। पळयात देविदास गांवकाराचो खाशेलो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतली ही जी ITI बिल्डिंग आसा ती बिल्डिंग खंय सारकी ना म्हणून बऱ्याचशा दिसां फाटी बरो मोठो बोवाळ पडलो। त्या खातीर आमी मुद्दम करून ही बिल्डिंग पळोवपा खातीर आयिल्ले, पूण जेन्ना हांगासर आयले त्या वेळाचेर एक बिल्डिंग आसा ती जवळ जवळ 33 वर्सांची आनी जाल्यार दुसरी बिल्डिंग आसा ती जवळ जवळ 37 वर्सां इतली जाली। आनी ही जी ओल्ड एक बिल्डिंग आसा ती बिल्डिंग कांय प्रमाणात सामकी वीक जाल्ली आसा आनी ताका लागून ह्या हांगासर जे ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटी 2019 साकून ह्या बिल्डिंगेचे फॉलोअप करीत आसा, पूण सरकार जे आसा तशें पळोवपाक गेल्यार बरेचशे स्लो प्रमाणात काम करता। आनीक जर बाकीचो विचार केलो जाल्यार सरकार एक सायडीन IIT NIT व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, पूण ज्या जाग्याचेर भुरग्यांक स्कील डेव्हलपमेंट जाता किंवा जे भुरगे खऱ्यांनीच स्वावलंबी जाता ते अशा ह्या जाग्याचेर सरकाराचें लक्ष ज्या प्रमाणे आसपाक जाय आशिल्लें तितले गंभीरतायेन ना। कारण खंयची बिल्डिंग जर बरी उरतलो जाल्यार ती बिल्डिंग बऱ्या रितीन दर वर्सांनी कांय ठरावीक जो काळानुसार म्हणटा तशें ताचें मेंटेनन्स करप गरजेचो आसता, पूण हांगासर जो प्रॉपर मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगाची इतली अवतिकाय जाला अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या बिल्डिंगाची दशा आनी दिशा कितें आसा ती आतां आमी सगळ्यांनीच पळोवया। जी काणकोण ITIची बिल्डिंग आसा ती एक 33 वर्सांची एक आनी एक 37 वर्सांची आसा। आयज जर पळयलें जाल्यार ती मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान अजिर्ण जाल्ली आसा आनी तुमी ताचेर पेपर वर्क सुद्दां केला, म्हणजे ऑथॉरिटीन केला आनी तुमी थंय कमिटीचेर बी आसा, म्हणजे तुमचें मत कितें ह्या विशयीक? IMCचे मेंबर म्हणून हांव थंय काम करता आनी जेन्ना आमी म्हळ्यार कितें आसा पयलीं IMC आशिल्ली, मदीं त्यो थोड्योशो म्हळ्यार स्क्रॅप केल्ल्यो आनी आतां 2-3 म्हयन्या पर्यंत परत चालू जाल्ली आसा। त्यो चालू करतली जेन्ना आमची पयली मिटींग जाली तेन्ना आमी तो फॉलोअप घेतलो की फाटीं जे आमी ह्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसात त्यो रिपेर करपाचे दृश्टीन कितें जाला आनी त्यो आमी बिल्डिंग्साची जे डिविजन आसा किंवा जे आसा तेंचे पर्यंत पावयल्यार त्यांनी ते सगळ्यो प्रोसेसात फायल्स मुखार आसात आनी ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अप्रुवल ताका मेळिल्ली आसा। म्हणटकीर आतां फक्त कितें आसा मुखार जो टेंडर किंवा हे जो आसा तो प्रोसेस उरिल्लो आसा आनी खरें म्हळ्यार तुमी सांगता बरोबर आसा, त्या बिल्डिंग्स जे आसा ताका मेंटेनन्साची गरज आसा आनी ते करतना आतां कितें जालां ऑटोमॅटीक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आसा तेजी नवी काम चालू जाल्ली आसा आनी DSIDC मार्फत तें काम जाता आनी म्हाका दिसता की रोखडोच तोय प्रोजेक्ट जातलो, पूण जे आशिल्ले ते सांबाळून दवरपा खातीर ह्योय बिल्डिंग्स गरजेच्यो आसात, म्हळ्यार मेंटेनन्स करप खूब गरजेचें आसा। सध्या पावसाक तेजो आतां प्रॉब्लेम बी जाता काय कितें? ना तसं हे काय ना, कारण कितें आसा जो क्लासरूम्स किंवा हे चलतात त्या बाजून काय ना, फक्त एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जातूंक प्रिंसिपलाची कॅबिन किंवा स्टाफ आनी तांचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हे चलतात तीच बिल्डिंग्स थोडीशी हे जाल्ली आसा, म्हळ्यार तेजी सिमेंटाची प्लास्टर थोडी पडटा किंवा ह्या तरेचे प्रॉब्लेम थंय चालू आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।